की हू नीड्स हेल्थ कोचिंग, कोणाक हाची गरज आसता चड? हेल्थ कोचिंग हे अशाय लोकांक जाय की जांकां दुयेंस आसा, हम्म, डायबिटीज लायफस्टायल डिसऑर्डर आसा, म्हणजे हम्म, डायबिटीज आसा, प्रेशराचे आसा, हम्म, PCOS आसा, हम्म, जेचे कोलेस्ट्रॉल वाडटा तांकांय जाय. हम्म, बट हाज्या बरोबर जे लोक हेल्दी आसा हम्म, तांकांय जाय, हम्म, सो दॅट की हाजे फुडें फुडल्या वर्सांनी तांचें हेल्थ सारकें उरतलें आनी तांकां दुयेंस जावचें ना. हम्म, आणि हे एक आमच्या डेली रुटिनान आमी फॉलो करूंक जाय. हम्म. म्हणजे आमकां सकाळीं उठून चिंतचें पडना की आमकां ब्रश करूंक जाय. बरोबर. तशें सकाळीं उठल्या बरोबर एक्सरसायज करप ही हम्म, एक संवय हम्म, आमी लावून घेवंक जाय. हम्म, म्हणून ही जर संवय आमी जर भुरग्यांक सुद्दां शिकयली हम्म, ल्हानपणा पासून, जाल्यार ही संवय तांकां फुडें उरता. म्हणून हम्म, हेल्थ कोचिंग भुरग्यांकूय तितलेंच गरजेचें आसा. हम्म, तांचोय आहार, तांचोय व्यायाम हम्म, हाजेर भर दिवप. हम्म, कित्याक आतां चडशे भुरग्यांच्या हातान मोबायल आसता, हम्म. टॅब आसता, बरोबर. भायर खेळप कमी जालां. हम्म, म्हणून हे जे 4 पिलार्स ऑफ हेल्थ म्हणटा आमी हम्म, ताका, न्यूट्रिशन, एक्सरसायज हम्म, आनी लायफस्टायल, हम्म. हाजी गरज आमकां सगळ्यांकूच आसा.